डायरेक्टर पंचायत क्लिअरली सांगता आपल्या खबर इलिगिलिटीचा म्हणून म्हटलं आपण स्टॉप ऑर्डर दिली जाल्यार आपल्याक हायकोर्ट भितर उडयतलो कित्याक हिणी कोणाच्या तरी प्रेशरान सायन मारलेली आहा थंय. आयज हिचो जॉब वचपाचो हिचो आनी बीडीओचो म्हणून ही नाटकां चल्ल्या. नाल्यार तेंच्यांनी प्रूफ करचे की जी परमिशन आमी सांगल्या ती तेंचे कडेन आहा आनी तेंच्यांनी बरोवन दिवचे आमकां तर डायरेक्टर पंचायत ओ बीडीओ बरोवन दिता की जी आमी परमिशनां मागल्या ती तेंकां कायद्यान लागना. आम्ही फाल्यां प्रोटेस्ट सोडटा फुडें कितें आहा तें आमी कोर्टान झगडटा ती मोडून उडयता. तशें तरी करता आमी. आमकां बरोवन दिया न्हू बाबा हे पळय हो टेंडर तुमी पेपरार घातलाय तो घालपाक तुका अथॉरिटी ना तू कॅन डायरेक्ट करूं येता बायपास हे बरोवन दिया. आमकां बरोवन दिया की तुमकां सनद आनी कन्वर्जन लागना म्हणून बरोवन दिया. आमकां बरोवन दिया की तुमकां टीसीपीचे परमिशन लागना हिल कटिंग. आमकां बरोवन दिया की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें लागना. आमकां बरोवन दिया आमकां लागना. आमकां तुम्ही सांगता बरोवन दिता हे लागना आमी फाल्यां प्रोटेस्ट बंद करता मागीर काय मोडूंक येता मोडटा आमी. सायचो प्रोटेस्ट हो थांबलो. आमचो प्रोटेस्ट जे मेरेन ही शेड हांगासरली वचना कोच थांबचो ना. कितें करताय कायद्यान कर कायद्यान लोकांक दाखय लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कर. बाबा आमच्या देवळाची बोटीन ही आमच्या देवळाची बोटीन तिचेर आता अवसार येवन आमकां तिने आमकां सांगला कितें सांगूंक जाय तें तुमी पळयलाय आय काय एमएलए लोकल एमएलए हांगासर आमकां कितें न्याय जाय दिवनी फाल्यां सकाळी 10 सुमार आमी होच आमचो प्रोटेस्ट चालू दवरतली. पळय तुमकां एक सांगता 8 दीस ह्या ल्हान भुरग्यांक बायलांक तेणी वतान रडयल्या तेका तर जाय फाल्यां धांक येवन हांगा सेकिने ते न्याय दिवनी तेच्या दारार वचपाची गरज ना. मानलेलो रिक्वेस्ट केल्लेली आमी तेका गांवच्या आमी म्हणजे गांवच्या लोकांनी तेका फोन केल्लो तेणी सांगले आपूण बिजी आपूण तुमकां अपॉइंटमेंट दिवं शकना. सांगलेलें काय सांगूंक ना. तेका तर जाय जाल्यार तेणी हांगा सायटीर येवनी आमकां जे हे वताक तळमळ्ळे वतान तळमळून 8 दीस जाले वतान तळमळटा काय ना आमच्या उदीक सुद्दां ना. उदीक पिवन रावल्या रे बाबा आमी. 8 दीस म्हाका दिसता लोकांनी एक जेवण केलें नासतलें चुकोवन ते सारकें म्हणजे कशें दिसतालें तेवूय बी आमी उदीक पिवन येवन सकाळी 10 भायर सरताली ती आमकां 5-5 6 जाय तर डिपार्टमेंटात येताली जे नासतना. वयल्यान कांयच दिवंक ना. पूण तुमी कितें म्हणटात तातूंत तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची ह्या टायमार फक्त सिच्युएशन हँडल करपाक. हांव तुका बाकीच्या हेचेर म्हणना तें तुमी जें म्हटल्यार आमी पंचायती कडेन डिस्कस करूंक सोदता जावं उलोवंक सोदता कितें तरी सॉर्ट आउट तें तुमी पंचायत बॉडी कडेन वचून करचें पडटलें. पूण ते उलयले म्हणून सॉर्ट आउट जातलें अशें ना की तेंके कायदेशीर कितें आहा लिगल कितें आहा तो बाजू तांकां पळोवची पडटली. तशें कितें वर्कआउट हांव तुमकां आयचो दीस दिता. आयच्या दिसान तुमी तांकां एप्रोच जाय कितें आहा तें तुमचें सॉर्ट आउट करात कळ्ळें. आनी तुमी जें आतां परमिशन जें तें म्हणलां पळय तें परमिशन बीन तांच्यांनी डॉक्युमेंटेशन दिल्लें आसा कळ्ळें न्ही. म्हजो रिपोर्ट हांव डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करतलो आयच्या सिच्युएशनाचेर कितें जालां. किपींग इन टू मायंड भुरगीं आसात आनी कितें आहा जाणटी आहात बायलां आहात ते सिच्युएशन हाती भायर वचून आनी विशय मॅस जावपाक नाका म्हणून तो रिपोर्ट सबमीट करता. तुमी आयच्या दिसान कितें तें तुमचें सॉर्ट आउट करून घेयात. ओके सर हांव एकूच पळय हांव एकूच रिक्वेस्ट पळय तुका हांवें कितें सांगपाचें सांगलें कितें म्हणपाचें कितें करपाचें तुमी पंचायतीन वचा पंचायत बॉडी कडेन डिस्कस करा मिटींग तुमचें परमिशन बीन तुमकां कितें पळोवपाक जाय आयच्या दिसा भितर तांकां वतात प्रोटेस्टाक प्रोटेस्ट बाबा आयक आयक तुका कळटा सगळ्यांक व्हरपाक आतां त्या भुरग्यांक कळटली कितें कितें परमिशन आसता कितें आहा ती आतां समजून करतात पळय ते समजून कितें तो तोडगो काडा तेचेर बेश्टोच विशय खंयच्या खंय वाडोवंक नाकात कळ्ळें. आयज मेळ्ळें म्हणून सगळे सॉर्ट परत जेन्ना येतले परत अशें करून एंटरटेन जातलें तशेंय ना तें सांगता आतां जाल्यार एवरीडे कशें मागीर म्हाका एक्शन घेवची पडटली. तुमकां आतां टायम दिला आयच्या दिसान वचा तांच्या कडेन पंचायतीन तुमकां परमिशन पळोवंक जाय आनी कितें पळोवंक जाय डॉक्युमेंट घेवंक जाय घ्या आनी क्लियर करा डिस्कस करा आनी म्युच्युअली सेटल करा. आय सबमीट बाय रिपोर्ट टू द व्हिडिओ आय मीन डेप्युटी कलेक्टर. आपण आपलो जो रिपोर्ट आसा जो लॉ एंड सिट्युएशनाचो जो रिपोर्ट आहा पळय तो आपण व्हिडिओन बीन सबमीट करतलो कलेक्टरान हे करतलो म्हणून सबमीट. तो कितें म्हणटा तुमचें कितें आहा तो आयचो दीस तुमकां एक दिता तुमी पंचायती वांगडा उलोवन कितें तें सॉर्ट आउट करा. पूण आमची मागणी आसा की पंचायतीन एक मिटींग दवरची सगळ्या लोकल्सांक घेवन. हे म्हाजें आनी गांवकारांचें मत तशेंच आसा कारण जर आयकता जाल्यार सगळ्यांनी वांगडा आहा पळय सगळ्या लोकांकूय कळपाक जाय कितें आहा पळय तें. मुद्दो आमकां आमी ह्यान पयलीं सांगला की आमकां मुद्दो MRF शेडीचो मुद्दो नासलो फक्त तो
आनीक खंयच्या जाग्यार शिफ्ट जावचो अशें आमकां दिसतालें, कारण इतल्या लागीं MRF शेड घालून ही घाण जी आहा पळय ती लोकांच्या प्रत्येकाच्या घरान पावच्या परस ती आनीक खंय व्हेल्ली हेंच आमकां जाय आसलें. हांगासर आमी कोणाक मारूंक येवंक जाय, आमी कोणा कडेन झगडी करूंक जाय, सगळें पिसफुलूच आमी प्रोटेस्ट केला. आनी सेकंडली थोड्यो गजाली अश्यो उत्पन्न जाल्यो की भुरग्यांचे येयले. भुरगीं म्हणजे फुडले फ्युचर आमची भुरगीं ती फुडले जनरेशन, ते जनरेशन जर आतांच जर त्या भुरग्यांक आमी ती घाण दाखयतात जाल्यार फुड्यान भुरग्यांचो फ्युचर कितें उरलो तर. हांगासर आमी MRF शेडीच्या नांवान जावं कितें आहा तेचेर पयसो करूंक येवंक ना कोण हांगासर. आमचो म्हणणें इतलेंच, ही MRF शेड हांगासर नाका, ती आनीक खंय व्हरा. आमदार मेरेन वयतले आतां गावतले आमदाराक. आता तेंच्यांनी फाटीं फोन केल्लो खंय ऑनरेबल MLAन सांगलेलें की आपण टायम दिता म्हणून, तेन्ना मेळया अशें म्हणून म्हाका तेंचे कडल्यान आमदार तुमकां मेळोंक ना. ना अजून तरी ते सांगता की आमकां आमदाराक आमी रिक्वेस्ट केला, आमदार येवंक ना. आमकां तेंकां मेळोंक जाय, आमची एक मिटींग जावंक जाय. तेका आमच्या मिटिंगेक हें करूं न्ही, एसविनाक येवनी. तेका सतत म्हणटा 4 जाणांक पंचायतीन यो, आख्ख्या गांवांतल्यांचे आमचे 4 जाणांचे न्हू हे. सध्या प्रोटेस्ट थांबलो. तेणी आमकां सोजमोनी हे जावं MLA आसा तेणी आमचे कडेन येवनी. तरी तर मनीसपण आसा न्हू, मनीसपण आसा. मनीसपणाच्या नात्यान जर तांकां मनीसपण आहा जाल्यार तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट काडचो. आनी जरी तर हांगासर जे इल्लीगल विलाज येतात पळय, लोकांक विकून जागे जे विलाज येता ते विलांची सगळी निमणी घाण आमचेर घालूंक जाय आनी जे मनीसपणाच्या खंयसरूच बसोंक आमच्या देवाक लागून गेला पळय ते एक दीस हांगा येवंक ना आमचे कडेन. आनी ह्यो सरपंच सांगता तुमी रातच्या 12 10:30 तुमी तेका आपयता चोडू म्हण. गांव भोंवतना फ्लॅटी घेवन भोंवतना तें कळना. आतां एक कोणा तुमकां धमकी दिली पळय तेजेर कितें एक्शन करतले तुमी, कंप्लेन करतले? सगळे सरकारूय तेंचो आणि सगळे पण तुम्ही रिटर्न कंप्लेन करतले ते कोणाच्या नावार ती? दिसांनी पळोवंक गेली हे सरांनी रिटर्न कंप्लेन करतले काय विचारता हो? करतली आमी कंप्लेंट करतली, आमी कंप्लेंट करतली ना. आनी कोणाची धमकी येता जाल्यार पळयता न्हू आतां. आमी कंप्लेंट आमकां तोपून मारता म्हणटा मरे तो बाबा मारून ताका तोपून ह्या देवाक लागून मारूनी. आमी दुकरां आनी ती मागीर क्रिसमस पार्टेक मागीर करून खातली आमचे हें अशेंच जालें. गेले 21 तारखेपासून आम्ही या प्रकल्पाक विरोध करता. मोबाईल बंद पडटा. आणि 21 तारखेक आम्ही सगळ्या डिपार्टमेंटाक, डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं, मामलेदार जावं, BDO जावं, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं, सगळ्यांक आमी आमचे ऑब्जेक्शन हे दिला. ऑब्जेक्शन इन सेन्स आमी कितें म्हटलां तांकां की ह्या प्रकल्पाक जे कितें पंचायतीक जे गरजेचे डॉक्युमेंट्स NOCs जाय त्यो तुमी दिल्या काय ना त्यो. बट 21 तारीख मेरेन हांव नको त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कोणाचो प्रेशर वयता वो कोण तांकां प्रेशरायज करता त्यो NOC आमकां ते दिवपाक हें करता. प्लस आमकां ते हियरींग सुद्दां दिना. आतां 21 तारखेर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक आमी लेटर केलां की ह्या इलिगलिटी हांगा चालू करता जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आजून पासून आमकां एक शोकॉज नोटीस वो लेटर वो आमकां हेका सुद्दां आपोवंक ना कितें बाबा हेचेर हें आहा तें. सेकंड थिंग आमी BDO कडेन गेले. BDO सांगता आमकां तुमकां जाय तें करा, आपूण स्टॉप करूं शकना, आपूण कायद्यान आहा. BDOक आमी इतकें विचारलें जो टेंडर सर्वे नंबर 2255/2 कालवे हांगासर तेणी टेंडर केल्लो आनी त्या टेंडराक तेणी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न घेतलेले. थंय काय ताका ऑब्जेक्शन येयलें म्हणून ताका जेन्ना हायकोर्टाची बडी पडली सरपंचाक तेणी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो एक अप्रुवल कसलो घेतलो की हांगा शिफ्ट करचें म्हणून. पण हांगा जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना ही कंप्लीट नेई सायड जाली. ही नेई सायडीक तेंच्यांनी फ्रेश टेंडर काडूंक जाय, तेणी पेपरार घालूंक जाय, ते सरपंचान केल्लेलो ना. जेन्ना आमी हे सरपंचाक आनी BDOक विचारले तेन्ना म्हणटा ते BDO सांगता ना तो कायदो फॉलो करूंक ना. तर BDO सांगता कायदो फॉलो करूंक ना. आमी सांगले तूं बरोवन दी. BDO म्हणटा आमी बरोवन दिवं शकना, आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. हांव फक्त इतरोंक सोदता BDO की हायकोर्टान तुका इलिगल कर सांगला. हायकोर्टान हे सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इलिगल कर म्हणून सांगला. मागीर तेंच्यांनी कितें केलें, पंचायतीक एक मेमोरंडम काडलो की विदीन 3 days हे सगळे क्वायरीज आहा त्यो धाडा म्हणून. आयज जाले 8 दीस पंचायतीच्या सेक्रेटरीन आजून रिटर्न काय धाडूंक ना BDOक. वो BDOन आमकां आपोवंक ना. तशेंच फ्लायींग स्क्वॉडाचो जो रिपोर्ट आसा हांगा हिल कटींग तो नेगेटीव गेल्लो आहा. तो TCPक सुद्दां पावलो की हांगा हिल कटींग जाला म्हणून. काल TCPचे ऑफिसर सुद्दां येयले आनी आयज तो सांगता आपल्या कडेन हिल कटिंगाचें परमिशन आहा. जाले 3 दीस तुमीच सगळे मिडिया हांगा येयल्ले तेन्ना तेजे कडेन हिल कटिंगाचें परमिशन नासलें. तुमी ते जबाबदार आनी स्टेटमेंट सुद्दां आसा. तर आतां 2 दिसांनी ताका खंयच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान दिलें काय खंयच्या प्रेशर कोणाचो प्रेशर मारून तेणी हिल कटींग हाडलें भितरल्या भितर हेचो तपास करचो पडटलो. म्हाजें मागणें एकूच, काल जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान आमचें हियरींग जालें डेप्युटी कलेक्टरान
स्ट्रेट सांगलां हांगा बरयल्लें द सरपंच सबमिटेड दॅट दे हॅव ऑब्टेन ऑल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड टेक्निकल क्लिअरन्स अँड एनओसी फ्रॉम कोमनीतात. बट जेन्ना तेका बिडिओक हेणी चालले आमच्या कलेक्टरान की बाबा यू आर सॅटिस्फायड, बिडिओ सांगता आय एम नॉट कमेंटिंग ऑन दीस बिकॉज आय हॅव नॉट गॉट अ लिगल मेसेज. म्हणजे तेका खंय नोटीस येवंक नासली थंय प्रेझेंट जावपाक. तर तेका नोटीस येवंक नासली तेका जाल्यार तो कित्याक येयलो थंयसर. तशेंच हांगा कलेक्टर डायरेक्टली सांगता दॅट देर इज नो क्लॅरिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेटर देर इज रिक्विजिट परमिशन ऑर नो. म्हणजे कलेक्टरूय हांगा डेप्युटी कलेक्टर बरयल्लें रिक्विजिट परमिशन्स आर देर ओ नो. क्लॅरिटी ना कलेक्टराक. म्हणजे कलेक्टर ऑल्सो इज नॉट शुअर की बाबा हेंचे कडेन परमिशन आहा ती ना, कितें हे दाखोवंक सोदिना. हेंका कोणाचो तरी फोन येता. हांगा तेंच्यांनी बरयल्लें आहा मेंटेन लॉ अँड ऑर्डर म्हणून. फक्त हे जे पुलीस आसा पळय ते लॉ अँड ऑर्डराक आसा. म्हणजे हेंच्यांनी कोणाचेर फातर मारलो, हेंच्यांनी झगडी केली तेका लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा. पीसफूल प्रोटेस्टाक लॉ अँड ऑर्डर म्हणना. आपल्या हक्काक लागून कोण तर प्रोटेस्ट करता इट इज नॉट लॉ अँड ऑर्डर. मामलेदार पळय तांकां सांगतालो की तुमकां आपूण 5 मिनटां दिता भितर उडयता एवढ्यार तूं ते सरपंचाक भितर उडय मरे. सरपंचाक सांग मरे. मामलेदाराक एक्चुअली लिगल कायदे कळटा. सरपंचाक विचार बाबा ही पळय हेंचें सगळें बरयलां हांगा कितें कितें जाय तें पळय हें बरयलां तांकां कितें कितें परमिशन. कायदे तुमकांच कळटा आमकां कळना. तुम्ही कायद्यान वता. अरे थंय बांय हा तुमकां दाखयली देवाची देवूळ आसा तरी तुम्ही स्टॉप करना म्हणजे कसली दादागिरी. तो सांगता काल आपणीन खंय ग्रामसभेक घातलेले आनी पब्लीक नोटीस काडलेलो. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता सरपंचान पब्लीक नोटीस काडलेलो की कोणा कडेन जागो आल्या दिवचो म्हणून. जागो मेवळ्या उपरांत तेणी खंय पब्लीक सांगूंक ना की ह्या मॅटरार बाबा आपल्या हांगा जागो मेवळ्या हेचेर ग्रामसभा घेता म्हणून. सरपंचान दाखोवचें. हा तू तर सारको हाय कायद्यान हाय जाल्यार तू पुलीस प्रोटेक्शन घेवन काम कित्याक करताय. तू चोरया कित्याक काम करताय. सरपंच ह्या सायडीर कितले दीस येयला. बीडीओच्या एस्टिमेटान हिल कटिंग ना. ते हिल कटिंग कोणी केलें हेचेर फायंड आउट करचें. बीडीओ सांगता ती शेड गावनी खंय मागीर तुम्ही कोर्टान वता. हेंकां खबर आहा 4 तारीख मेरेन हायकोर्ट बंद. तेका लागून हे लोकांक बुलडोज करून हे काम करूंक सोदता. कसल्या हेका पोल्युशन बोर्डाची प्रिमिनरी हे जाय एनओसी जाय की बाबा हे हांगासर तू ते करू शकता. मागीर जेन्ना काम कंप्लीट जालें तेन्ना तो फायनल एनओसी दिता. आता टीसीपी काय घर बांदच्या पयलीं तुका परमिशन दिता आनी मागीर काम कंप्लीट जालें काय तुका कंप्लिशन दिता की तू कायद्या प्रमाणे केला म्हणून. तशेंच पोल्युशन बोर्डाची प्रिमिनरी हेका एनओसी जाय की बाबा ही सायट जी आसा ती इट्स नॉट हॅजार्डस लोकांक काय जावचें ना आनी कसलेच हेका एफेक्ट जावचो ना. ती सर्टिफिकेट खंय कालवेची सर्टिफिकेट हाडटा हांगा दाखयता. सायट सुटेबिलिटी रिपोर्ट. हो रस्तो कितले मिटर हा. हो रस्त्याक डांबर आसा. म्हाका अशें दिसता की हांगा एमआरएफ शेड घालपाचें हेंचें कारस्थान आसा आनी हे जे जागे हांगा सरावंडींग आहा पळय हे रस्तो करून विकपाचे आनी बिल्डर लॉबीक दिवपाचे. कित्याक हांगा स्टार्टींग बी आतां बिल्डर लॉबीक दिला. तुमकां तेसाय सांगला ह्या रोडाचे तेंचेर कंप्लेन जाल्लेली आहा की कोमनीदाद रोड तेंच्यांनी इलिगल हे करून हे केला म्हणून. तुम्ही जाल्यार कोमनीदाद आमची ती फाटर्नल आसा पळय ताचो प्रेसिडेंट आमचो ग्लॅडवीन आनी चागास कारवालो हेका तुमी विचारूंक शकता. वयता थंय पंचायत इलिगली काम करता. हेंचे फक्त मोटीव आसा की हांगासर खंय तरी करप्शन करून पयशे करपाचो. आनी हे जे वॉर्ड मेंबर आसा हेचो पुतलो आयज पळय तेंच्यांनी केला पळय हे वॉर्ड मेंबर इतके मोदान. हे वॉर्ड मेंबर पुलिसांक सांगता की ह्या बायलांक भितर उड्या. अरे तू एक बायल मनीस हा तुवें कितें तरी चिंतोवंक जाय आसलें. आयज तू वॉर्ड मेंबर आय तुका कितें मेळटा म्हणून तूं तांकां हें करताय. फाल्यां 5 वर्सांनी परते तूं एक हें जातलें आम आदमी जातलें तेन्ना लोक तुका थुकतले तुजेर. पावर सदांच आसना मनशाक. रिस्पेक्ट उरता. तू तर रिस्पेक्टान रावशीत आख्खो गांवचो लोक रिस्पेक्ट दितलो. पावर चड दीस उरना. मनीस जेन्ना भुरगो आसता पळय तेन्ना ताका बरी स्टॅमिना आसता. जाणटो आलो काय स्टॅमिना वयता तेन्ना ताका कोण केअर करिना. ते वॉर्ड मेंबराकूय सांगूंक सोदता पावर तुजो आहा तो 5 वर्साचो आनी तुज्या वयर कोण पावर तुका दिवंक सोदता पळय तेकाय 5 वर्साचो. फुडें कोण येत कितें येत न्हू काय ना. लोकां वांगडा राव. लोकांक एक्सप्लेन कर बाबा हे कितें कशें करता. आमकां जी परमिशन जाय ती दाखय. डीओपी आमकां टायम दिना. बीडीओ आमकां टायम दिना. खंयचेच डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां टायम दिना. तो म्हणटा कोर्टाक वचून स्टे हाड. कोर्ट आमकां सांगतलो तूं सकयल अपिलंट ऑथॉरिटीक पयलीं वच.
सरपंच आता इलिगल करता जाल्यार आमचो कायदो बीडीओ कडे वचपाचो, बीडीओ आयकना जाल्यार डायरेक्ट पंचायतीक वचपाचो. आमी तिनूय हांकां लेटर केला, आमकां कोणूच डेट दिना. आयज सांगता सरपंच हांगा अरे पंचायतीन यो हियरिंग घेता. तूच इलिगल केल्यार तुजे कडेन हियरिंग घेवन कितें फायदो? तू म्हाका सांग, एक मनीस जो इलिगल करता हांगा कन्स्ट्रक्शन हे करता, तुजेच कडेन हियरिंग घेवन कितें फायदो? तू सांगतले आपणें इलिगल केला म्हणून, चोर केन्ना सांगतलो आपणें चोरी केला म्हणून, मर्डरर सांगतलो आपणें मर्डर केला म्हणून. हा आमच्या हियरिंग व्हिडिओन घेवंक जाय जाल्यार डायरेक्ट पंचायतीन घेवंक जाय, जी तेचेर एक्शन घेवंक शकता. सरपंच आपल्याचेर एक्शन घेवंक शकता? कायदे म्हणटा कायद्यान, तांकां सांगला खंय कायद्यान करा, जाल्यार खंयच्या कायद्यान ते डॉक्युमेंट दाखया न्हू. खंयच्या कायद्यान मामलेदार तांकां अरेस्ट करूं शकता म्हाका ते सांगा. जेन्ना हांगा क्लियरली बरयला पुलीस प्रोटेक्शन इज ओनली फॉर लॉ अँड ऑर्डर, नॉट फॉर कन्स्ट्रक्शन. तू कन्स्ट्रक्शन कायद्यान तू कर, हांगा लॉ अँड ऑर्डर. यांच्यानी खंयचोच लॉ, ही ल्हान ल्हान भुरगीं लॉ अँड ऑर्डर करतली, ही फुडें फ्युचर आमचो. तांकां सुद्दां कळ्ळें की फाल्यां हे काय ना म्हणून. ते ते बायलांनी सांगला थंय डेप्युटी सरपंच लगीन जातले आनी वयतले. हे बारीक बारीक जे भुरगे आहा तांकां त्रास आहे, फुडल्या फ्युचराक त्रास. आनी आयज तुमकां एकूच सांगता, आयज हांगा 50 लोक जमल्या, फाल्यां हांगा 500 लोक सुद्दां जमतले. पंचायतीक खंय तरी हो स्टँड फाटी घेवचो पडटलो, ना जाल्यार हांगासर कितें जायत तें नेम ना. हांगासरली लोक उजो सुद्दां घेवन मरपाक रेडी आहा आपल्या देवस्थानां खातीर. अमर बाब, आम्ही फाल्यां पेट्रोलाची बाटली घेऊन येते. जर तर तांकां तू फाल्यां मारपाची तर आयज मारता आम्ही. पुलीस स्टेशनान व्हरून मारूंक सोदताय जाल्यार ती हांगाच मरता. हांगाच मारता आम्ही. पंचायतीचे हात बांधलेले हा? पंचायतीचे हात बांधलेले पंचायतीच्या हात बांधून घ्या. पंचायतीचे हात पंचायतीन काय लोकांच्या हात, बांधतले? बाकीच्या पंचायतीन ऑफिसरांच्या हात इलिगलिटी बांधलेले करून आहा. ऑफिसरांक त्रासान घातल्या. आम्ही पंचायतीन गेली न्हू, आमकां सांगले आतां दिता म्हणून तुमकां झरोस, आणि 5 मिनटांनी म्हणाले तो लिवेर गेला, हो लिवेर गेला म्हणून आम्ही 10:30 बसलेली, पळय ती 4:30 गेल्या. ती येवकूच ना मॅडम कोणती, हांव नाव बी नको तेचे, पूण आमी बसलेली सगळी जाणां वाड्या वयली वचून. वयता थंय आमची कागदां काडटा आनी भायर मारता, कागदां काडटा भायर मारता.